सगळ्यांक येवकार. आमच्या वांगडा आयज आसा RGPचो प्रेजिडेंट आनी नॉर्थ गोवाचो कॅन्डिडेट मनोज परब, तसोच आमचो ST विंग प्रेजिडेंट प्रेमानंद गावडे, मागीर आमचो सावथ गोवा कॅन्डिडेट रोबर्ट पेरेरा आनी कायतान जो आमचो ST मेंबर आसा. आयज जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयला लेटरान जे तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता, त्या लेटरान ते सांगता की तुमची जी मागणी आसा ती पूर्ण जावपाक शकना म्हणून. ह्यो तो हे कोण रिजन दिता, लेजिस्लेटीव डिपार्टमेंट सेंटराचे आसा ते गोंयांक हे रिजन दिता. आतां हे डबल इंजीन, ओके, एवरी टायम गोंयची BJP सांगता की आमची डबल इंजीन आसा, डबल इंजीन हाडपाक जाय, कित्याक सेंटराच्यान आमची कामां जातली, फंड येतलो, आमकां बरें पडटलें. जाल्यार हो डबल इंजीन जेन्ना गोंयचें एक इंजीन आहा पळय, वयल्या इंजिनाक सांगता की आमकां रिजर्वेशन जाय म्हणून, जाल्यार वयलें इंजीन सकयल लेटर धाडटा की तुमचें आमी मान्य करपाक शकना म्हणून, अंडर आर्टिकल 82 and 172(2). आतां हे ते सांगता, बट अशी एग्जाम्पल्स आसा जे एग्जाम्पल्स इंडियेन जाल्ली आहा, जितून दुसऱ्या स्टेटींनी डिलिमिटेशन जाला. 2026 सेन्सस येवच्या पयलीं, 2001 आनी 2011 सेन्सस ऑलरेडी जाल्लो आहा. ऑन दॅट बेजीस ऑलरेडी रिजर्वेशन जाल्लें आसा. सुप्रीम कोर्टाची लँडमार्क जजमेंटाय आसा. आतां एक जजमेंट आसा ते डेटेड 10/01/2012 ह्या दिसा विरेंद्र प्रताप एंड अदर्स वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. हे जे जजमेंट आसा हितून जेन्ना उत्तर प्रदेशाची 2 सिटां रिजर्वेशन करपाची आसली, तेन्ना इलेक्शन कमिशनान एक नोटिफिकेशन काडलें 13/1/2014 ह्या दिसा, आनी तेंच्यांनी उत्तर प्रदेशाची 2 सिटां आहा ती रिजर्व केली अंडर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आतां उत्तर प्रदेश जर करपाक शकता 2026 ना रावच्या आदी उत्तर प्रदेशान जर जावपाक शकता ही 2 सिटां एक्स्ट्रा, जाल्यार गोंयान कित्याक जावपाक शकना हो प्रश्न आसा. उत्तर प्रदेश जस्ट बिकॉज उत्तर प्रदेशाचें पॉप्युलेशन व्हडलें, थंयसर MP चड, थंयचें वोटींग चड, आनी तेचो बेनिफीट सरकाराक जावपाचो म्हणून हो कायदो काडटा काय, आनी गोंयान फक्त आमची 2 सिटां आसा MPची म्हणून तांकां फरक पडना म्हणून गोंया वांगडा असो थर्ड क्लास ट्रिटमेंट आमकां करता काय हो BJP सरकार, हो प्रश्न पडटा. सिमिलर जम्मू एंड काश्मीराचें जेन्ना हें जाल्लें आर्टिकल 370 येयल्या उपरांत मागीर थंयसर जेन्ना डिलिमिटेशन जाल्लें, तेन्नाय स्टेट ऑफ आसामाक, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आनी नागालँड हांगाय डिलिमिटेशन जाल्लें, आनी तें सुद्दां आर्टिकल 82 आसा पळय तें ओवररूल करून ही 2 जाग्यांचेर डिलिमिटेशन जाल्ल्या. सो हेतून अशें ना की डिलिमिटेशन जायना म्हणून, म्हणजे फक्त 2000 जशें आतां तेंच्यांनी हें आमकां सांगलां पळय 2026 मेरेन, ह्या लेटरान जें सांगलां ती 2026 मेरेन रावचें पडटलें, आनी त्या फुडें सगळें फ्रीज जालां, आनी त्या फुडें कितें आहा तें डिलिमिटेशन जातलें. दॅट इज नॉट ट्रू. तें एक आसा कायदो आसा ना न्हू, बट तो ओवररूल जाल्लेली एग्जाम्पल आसा. उत्तर प्रदेशान आसा, आसामाक आसा, जम्मू काश्मीराक आसा, मागीर मणिपुराक आसा, ही एग्जाम्पलां ऑलरेडी आसा. आतां जेन्ना डबल इंजीन आसा, डबल इंजीन सरकार म्हणटा, जाल्यार जशें म्हादयच्या बाबतींत आमी सांगलेलें तशें आतांय आमी थोडे आमचे डिमांड्स आसा, नाजाल्यार हो सरकार कसो गोंयांक फेवर करपाक शकता, नाजाल्यार गोंयांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आहा पळय तें कशें दिवपाक शकता पळय, हितून 3 गजाली आसा. पयली म्हटल्यार ते ऑर्डिनन्स काडपाक शकता कॅबिनेट डिसिजन घेवन डायरेक्ट, कित्याक सरकारा कडेन मेजॉरिटी आसा, BJP सरकारा कडेन NDA कडेन मेजॉरिटी आसा, सो तांकां बिलां पास करपाक व्हडलें कांय न्हू, ऑर्डिनन्स करपाक शकता ते. नाजाल्यार प्रेजिडेन्शियल ऑर्डर तेंच्यांनी काडपाची, प्रेजिडेन्शियल ऑर्डर काडून त्यो कायदो करपाचो, नाजाल्यार कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट करपाक शकता, जे आतां कॉन्स्टिट्युशनान जें बरयलां, म्हणजे 2026 मेरेन जे फ्रीज करपाचें आहा कितें आहा, सो तेतून जाय जाल्यार गोंया खातीर ते अमेंडमेंट करपाक शकता. अशे 3 गजाली हे BJPचे डबल इंजीन बिंदास करपाक शकता. पूण हे BJPचे डबल इंजिनाक पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा पळय तें ST समाजाक रिजर्वेशन दिवपाचें ना. कित्याक आयज जर गोंयान आमी पळयलें, आतां CM जो आसा गोंयचो, CM प्रमोद सावंत हो ट्रायबल मिनिस्टर आहा. आयज जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयान जर आयज सगळ्यांत चड जागे खावपाची जर प्रकरणां जर आमी पळयत, इन्सिडंट जर पळयत, जाल्यार ते मेजरली ST समाजा वांगडा जाता. ते भोमा जावं,
ते पर्येमळ जावं, ते गुळेली जावं, नाजाल्यार ते केरी जावं, नाजाल्यार ते उसगांव जावं, ह्या सगळ्या जाग्यांचेर फक्त एसटी समाजाची जी जमीन आसा, जो जागे आहा, तेंचे जागे भाटकारां कडल्यान थंयच्यान ते रूट करून ते दुसऱ्यांक कोणाक विकपाची ही सगळीं षडयंत्रां आतां सद्या गोंयांत चल्लेलीं आसा. आनी ह्या षडयंत्राक BJPचो बॅकअप आहा. कित्याक हो सरकार दिल्लीकारांचो सरकार जाल्लो, हो सरकार गोंयकारांचो सरकार उरलेलो ना. आनी ह्या सरकाराचो, ह्या BJP सरकाराचो दोळो आसा तो एसटी समाजाच्या फक्त जमनीचेर आहा. आनी हो BJP सरकार आनी BJPचे थोडे पंचायती जे आहा पळय, हे एसटी समाजाच्या विरुद्ध काम करता हें प्रूव केल्लें आहा. जशें चिमला मायग्रंट्सांच्या घरांचेर एक्शन घेयना, पूण चिमलाची आमची एसटी समाजाची एकटी विडो बायल ती एक घर बांदता जाल्यार तिच्या घराचें डेमोलिशन हाडटा हो सरपंच, जो आसा BJPच्या पार्टेचो खंयच्या तरी पोजिशनाचेरूय आसा आनी वयल्यान सरपंच आहा. सो हेच्या वयल्यान हें प्रूव जाता की एसटी समाजाच्या विरुद्ध हो सरकार आसा. फंडिंगेचें जशें भाऊन सांगलें, आमच्या प्रेमानंद भाऊन, की ऑलरेडी एसटी समाजाचो जो फंड आसा तो अंडर युटिलायज जाता. तांकां जो फंड ज्या ज्या डिपार्टमेंटान आसा तो एलोकेट केल्लो आसता तो युटिलायज जायना. सेंटराचो फंड येता तो परतो वयता. आनी ज्या जाग्याचेर एसटी समाजाचो फंड आसता थोड्या जाग्यांचेर तो डायवर्ट जाता, म्हणजे दुसऱ्या कामाक एसटी समाजाच्या नांवान तो दुसऱ्या जाग्यांचेर यूज जाता. आमी आयज इतलेंच सांगपाक येयला की मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन 2027 जें आसा तेका आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा, पूर्ण फूल आमचो सपोर्ट तांकां आसा. आतां कालूच तेंची प्रेस कॉन्फरन्स जाली जितून तेंच्यांन सांगलां की सरकाराक टायम दिला ना जाल्यार सरकाराचेर ते मोर्चा व्हरतले म्हणून. आयज तेंची परती मिटींग आसतली आनी आमचे आरजीचे कितलेशेच भुरगे एसटी समाजांच्यान येतात, मेंबर्स आमचे. सो ते मेंबर्स मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या हितून वांगडे ह्या कमिटीन ते कमिटीनूय आसा, तेंचे वांगडी आसात, तेंचे मिटिंग्सूय अटेंड करतात, तेंचे मिटिंग्सूय ते घेतात. जाल्यार हे आमचे एसटी समाजाचे जे भुरगे आसा तेंच्या वतीन आनी एसटी कमिटी आसा आनी आरजी पार्टीच्या वतीन आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की हे जे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आहा तेका आमी सपोर्ट करता. आनी तेंचो जो स्टँड आसतलो फाल्यां मोर्चा व्हरपाचो नाजाल्यार आनी कितें जो स्टँड आसतलो ते स्टँडा वांगडा जे आतां आयज तेंची नाल फाल्यां परती प्रेस कॉन्फरन्स जातली. सो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स कितें जातली त्या प्रमाणे तेंच्या कडेन डिस्कस करून आमच्या कमिटीच्या भितर डिस्कस करून आमचो नेक्स्ट मूव आहा तो आमी तुमकां सांगतले. बट 100% वी आर वीथ एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन, 100% वी आर वीथ एसटी पीपल ऑफ गोवा. देव बरें करूं. आनीक आरजीपीचो सावथ गोवा प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आहा आनी हांव एसटी कम्युनिटीच्या बॅकग्रावंडांतल्यान येता आनीक रिस्पॉन्सिबिलिटी चड व्हडली दिल्ली आहा बींग एसटी कम्युनिटी बॅकग्रावंडांतल्यान. सो हिंगा आमचो आरजीपी जी पळय पार्टी आहा तो एग्जाम्पल सेट करता की आमी एसटीक कितलें म्हत्व दितात तें. लास्ट टायम म्हाका कॉन्टेस्ट करपाक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली एसेंब्ली इलेक्शनाक आनी हांवें कॉन्टेस्ट केल्लें. आनी हेजे मुखार आतां 2024 जें लोकसभा आहा थिंगा परत म्हाका म्हजे टिमीन आरजीपीचे पार्टीचे दर एक मेंबरान परतून म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या कॉन्टेस्टंट म्हणून आनी कॉन्टेस्ट करपाचे लोकसभाच्या इलेक्शनाक. हेजेर आमकां एक देखावो दिलो, एग्जाम्पल सेट केला आरजीपी पार्टी कितलो बॅकअप करता एसटी कम्युनिटीक. आतां एसटी कम्युनिटी म्हणून कांय जावचें ना. एसटी कम्युनिटीचो बेज आमी समजून घेवप चड गरजेचें, चड म्हत्वाचें आहा आनी हें आमी करीत आयल्यात. आमचो प्रेसिडेंट जो आहा प्रेमानंद भाऊ आहा तो सारको कंटिन्युअसली काम करता आनी काल पासून ते आहले ते ग्रावंडार आहले आनी गांवां वचून तेंच्यो अडचणी आयकोन घेवप हें आमचें हो आमचो सामको इनिशिएटीव गेला. सामकी इंटर्नली आमी वचोन तेंच्यो अडचणी कितें आहात ते आमी वळखून घेतात. जेन्ना आमी तेंचे वरेन पावतात तेन्ना आमकां रियलिटी ग्रावंड रियलिटी कळोन येता तांकां कसली डिफिकल्टी आहा, जावं ते बसीच्यो जावं ते सगल्यो तांकां फार्मिंगाच्यो आनी ह्यो सगल्यो अडचणी तेंचे मोऱ्यान गेल्यारूय ते कळटना. बेश्टे वाऱ्यावयले खबरो उलयन ते कांय कळनात. आनी आमी आरजीपी इतले मुद्दे घेतलो आहा तूं की आमी सदांच केरीच्या लोकां बरोबर गेल्ले आहा, उबे रावल्ले आहात. जावं ते केरीचे लोक तांकां अडचण आहा तेंचे बरोबर उबे रावल्ले आहा, तांकां सांगात दिला. जावं ते उसगांवचो उलो मारलो आमी तेंचे बरोबर उसगांवच्या लोकां बरोबर रावले. IIT जालो इश्यू जालो आमी सदांच तेंचे बरोबर रावले, उबे रावले.
पारिमळार आमकां उलो मारलो, आमी पारिमळ पावले फिश मिला लागून तेंगे दबाव घालून तांकां चेपून तांचे गांव काबार करताले, तेन्ना आमी ते पारिमळच्या लोकां बरोबर उबे रावले आनी ते लोकांक एक आश्वासन जालें, जितले पळय कडेन आमी उबे रावले तांकां रियलिटी कळोन येयल्या बाबा हे RGP आमचे बरोबर आहात आनी ठामपणी आमी रावतात. तशेंच मुखार गेल्यार आमी भोमच्या गांवांत तेंचेर कांपेरो घातलो ह्या सरकारान तेंची घर मोडपाचो. तेय लोकां बरोबर आमी रावले की आमी बेश्टेच ST लोकां बरोबर आहात, ST लोकां बरोबर आहात हें म्हणल्यार जावना. खरें ग्रावंड रियलिटीन तेंचे बरोबर रावपाक जाय आनी हें आमी करून दाखयतात आनी आमची होल टोटली टीम आहा ती तेंचे बरोबर रावता. सो जे पडे मिशन ST रिजर्वेशन जो तुमी हो नेट दवरला रिजर्वेशनाचो आनीक जो पळय 5 तारखेर तुमी एसेंब्लीचे भायर वचोन तो मोर्चो घेवपा आसात, ते मोर्चाक आमी आमचो फुल्ली टोटली 100% तुमकां RGPचो तेंक आसतलो हे प्रेस माध्यमांतल्यान आमी तुमकां हें आमचें आश्वासन दितात आनी 100% टोटली होल हार्टेडली आमी ST बरोबर RGP पार्टी सदांकाल आसतली हें आमचें हे प्रेस माध्यमांतल्यान तुमकां उतर. हें सांगून हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा. मुखार गोश्टी आहात तो आमचो आनी हो इशू जो फाटलीं 2 वर्सां गाजता गोंयान त्या इशूचेर आसा. काल आमी प्रेस कॉन्फरन्स पयली मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स हेंच्यांनी थोडे अनाउन्समेंट्स केला. तेजेर आमचो स्टँड कितें आसा, RGP आनी आमचो ST विंग कशें हेजेर काम करताले इतले दीस ते तुमकां फुडें मागीर सगळें सांगतलेच. आनी कशें जे एश्युरन्सीस दिलेले तो ट्रायबल मिनिस्टर आनी आमचो CM आसा प्रमोद सावंत तेणी कशी फोटींग एश्युरन्सीस दिलेली आसा आनी कशें जे आमचे ट्रायबल लिडर्स आसा MLAs आसा ओग्गी आसा हेजेर हेजो पर्दा फाश करपाक आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. हांव सगळ्यांक पयलीं मागता आमचो प्रेमानंद गावडे जो ह्या मुवमेंटान पयलींच्यान आसा, खुबश्यो ऑर्गनायजेशनांनी तो पार्टिसिपेट करता आनी हे शेड्यूल्ड ट्रायबां खातीर गांवांनी कशें प्रतिसाद आसा आनी हे रिजर्वेशना खातीर लोक कशें तळमळटा. सो हांव मागता प्रेमानंद गावडेक तेणी हेजेर मातशें थोडें ब्रीफ करचें. तसोच मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर असेंब्ली इन 2027 हेजोय हांव मेंबर आसा आनी खास करून हांव ट्रायबल आसा. मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर्म करपाचें कारण एकूच आसा, खंय तरी ST स्टेटस हो आमकां 2003 मेळ्ळेलो पूण कांय ज्यो गजाली आसात त्यो आमकां मेळ्ळ्यो ना आनी मेळ्ळ्यो जाल्यार सुद्दां खंय तरी तुटपुंज्यो मेळ्ळ्यो आसात. आनी जो ट्रायबल फंड म्हणटा तसो म्हणजे जवळ जवळ वर्साक 2,600 कोटी हो ट्रायबल फंड मेळटा तो खंय तरी वेवस्थीत रितीन इम्प्लिमेंट जायना. आनी जे प्रमाणे पळयलें जाल्यार गोंयभरान जे ट्रायबल भाव आसात जावं भयणी आसात जावं तांकां तेंचे अधिकार आसात तेंच्या अधिकारा पासून खंय तरी वंचीत जावपाच्यो गजाली आज गोंयान सर्रास जाल्ल्यो आसात. म्हटलें जाल्यारूच तेंचे लँड रायट्स, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस जावं ट्रायबल सबप्लॅन हेजेर कांयच गव्हर्मेंटान आज पर्यंत वेवस्थीत कांयच केल्लें ना. म्हणूनच जे अधिकाराचे कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे जे अधिकार मेळपाक जाय म्हणजे 10% कोटा जो आसा एसेंब्लीचो 4 आमदाराचो हो मेळपाक जाय म्हणून जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर्म केल्लें आसा. आनी हे मिशना मार्फत आज गोंयभरान जे अवेरनेस चालू आसा फाटले 2 वर्सान गांवांनी मिटिंगे लावन खंय तरी अवेरनेस केल्लें आसा आनी चालू आसा ह्यो घडामोडी. कारण आज तर हें जायना जाल्यार हो ट्रायबल लोक आसा गोंयभरचो हो खंय तरी फुडें शणटलो आनी आपल्या अधिकारा पासून खंय तरी वंचीत जातलो. तेकाच लागून हांव ट्रायबला कडेन मागता जे आमचे ट्रायबल भाव भयणी गोंयभरान आसात जी आमचे भितर काही दुफळी आसत, पर्सनल मॅटर कितें आसत जाल्यार तें आमी विसरपाक जाय. आनी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशनान जो आज उलो मारला मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनान जो उलो मारला
त्या उल्याक आमी सगळे सक्रीय जावन 5 फेब्रुवारी 2023 जो आमी मोर्चा व्हरपाक लागून आमी 2024 जो आमी असेंब्ली जातली त्या असेंब्लीचेर मोर्चा व्हरपाक जो आमी जो कार्यक्रम केला त्या कार्यक्रमाक आमी सगळे गोंयभरचे जे ST लोक आसात त्यांच्यानी हे उल्याक सपोर्ट करचो आनी हो उलो फुडें व्हरचो आनी हेच करपाक जर कोणी आडकाठी हाडली जावं हांव म्हणटा हो आमचो सरकार न्हय म्हणल्यारूच आमकां जो पर्यंत अधिकार दिना जाल्यार तो सरकार आमचो न्हय आनी हे जे उपरांत काही जर कसल्योय घडामोडी जाल्यो जाल्यार हो सरकार जो आमचो न्हय म्हणटा तो सरकार एका डबल इंजीन जो सरकार आसा तो जबाबदार आसतलो इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं. जुलैच्या पयलीं एक जे लास्ट असेंब्लीन गणेश गांवकारान एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन प्रपोज केल्लें आनी तें मागीर हावजान पास केल्लें रिजर्वेशना खातीर आनी मागीर सीएमान आनी एक एश्युरन्स दिल्लें म्हणजे ताका सजेस्ट केल्लें जो हॉनरेबल स्पीकर हांचो रमेश तवडकर तेणी सजेस्ट केल्लें की एक ऑल पार्टी डेलिगेशन्स वचोन रोखडेंच वयतले म्हणजे जुलयान 22 तारीख ते सेशन जाल्लें रोखडेंच वयतले म्हणून एक एश्युरन्स दिल्लें. ते एश्युरन्स कितें आसलें हावजाक तें मातसो आमी व्हिडिओ मार्फत पळोवया. माननीय मुखेली मी एक काम करते की एक तुम्ही डेलिगेशन जे आसा ताबडतोब आफ्टर हे अधिवेशन जाले उपरांत एक गव्हर्नमेंट सर तुम्ही जसे सांगला तसे आम्ही जे सगळे आमचे बाकीचे सगळे मेंबर्स आसा हांकां घेवन म्हणजे हांव आसतलो बाकीचे मंत्री बाकीचे येवन जातो बाकीचे कोण येतात तांकांय घेवन एक आमी होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हांकां मेळून तेजे रिप्रेझेंटेशन दिवपाची तयारी आयच्या घडीक आमी हे रेजोल्युशन ह्या हावजात आमी पास करता. तुम्ही फाटल्यान व्हिडिओ पयला आसतलो की आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंत हेणी एक अश्युरन्स दिलें आनी आमच्या स्पीकर सरान तांकां सांगलेलें की तुमी ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन तुमी सेंटराक वचून मेळा म्हणून आनी हॉनरेबल स्पीकर जो आसा तो ST कम्युनिटीच्यान येता सो तेणें आपल्या मनांतलें ताका सांगलें आनी CMान अश्युरन्स दिलें बट आतां ताका 6 म्हयने जाले तरी पूण ऑल पार्टी डेलिगेशन होम मिनिस्टराक नाजाल्यार लॉ मिनिस्टराक मेळलें ना. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हो BJPचो सरकार जो आसा हो डबल इंजीन जे आहा हें ST विरोधी आसा हे बारीक समाजाच्या विरोधी आसा हें प्रूव जाल्लें आसा. जेन्ना स्पीकर सांगता आनी CM अश्युअर करता आनी 6 म्हयने ती गजाल जायना जाल्यार हेच्या वयल्यान हें 100% कन्फर्म जाता सिद्ध जाता. आतां हेचो बॅकग्रावंड सांगपाक गेल्यार ST समाजाक आमचे जे गावडा कुणबी वेळीप जे आसा तांकां 2003 आमकां स्टेटस मेळ्ळो. आतां मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आहा हें कितें मागता खुबश्या लोकांक खबरूय नासतली जे ST समाजान ना तांकां खबरूय नासतली की हें कितें चल्लां काय म्हणून. हें रिजर्वेशन आहा हें पयलीं म्हटल्यार जॉबाक लागून नाजाल्यार आनी कित्याक लागून हें पॉलिटिकल सिटांक लागून आसा. आतां पॉलिटिकल सिट्स म्हटल्यार कितें आहा हेका कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिला कॉन्स्टिट्युशनल कायदो आसा आर्टिकल 330 आनी 332 जे आसा हे कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियाचे 2 जे आर्टिकल आसा तितून क्लियर कट बरयला की जितले ST समाजाचें पॉप्युलेशन खंयच्या स्टेटीन आसा कितले पर्संटेज आसा तितले पर्संटेजाची इक्विवलंट तांकां सिट्स मेळपाक जाय. म्हणजे फॉर एग्जांपल गोंयांत जर आमचे आतां ऑलमोस्ट 10-12% जे आहा पळय म्हणजे 10% सिटां म्हणजे 4 सिटां गोंयांत असेंब्लीक ही ST समाजाक मेळपाक जाय. जशें हे बाकीच्या राज्यांनी ऑलरेडी केल्लेले आसा आनी तांकां दिल्लेलें आसा की ही मागणी अशी न्हू की गोंयूच मागता आपणाकूच मागता नाजाल्यार कितें तरी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल ST समाज डिमांड करता अशें ना. हे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा जो आर्टिकल 332 बरयल्लो आसा. आतां लास्ट 20 वर्सां जालीं हें सगळें येवन आमकां ST समाजाचो आमच्या गावडा कुणबी वेळीपांक स्टेटस मेळोन आतां 2023 जाली म्हणजे लास्ट 20 वर्सांक हे रिजर्वेशन तांकां गोंयच्या स्टेटीन दिल्लेलें ना. हितून कितले सरकार येयले कितले सरकार गेले भितर काँग्रेसूय सरकार आसलो भितर आतां BJPचोय सरकार आसा आनी बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा जे एक वेळाचेर BJP वांगडा आसले एक वेळाचेर काँग्रेसी वांगडा आसले
जे आतां उलयता ST रिजर्वेशनाचे, पूण जेन्ना सरकारान आसले तेन्ना हेचेर कसलोच कोणें आवाज करूंक ना. आतां हे जेन्ना जाता, जेन्ना रिजर्वेशन जेन्ना मागता आर्टिकल 332च्या अंडर, जेन्ना हे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो ग्रूप आसा मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ते जेन्ना आपलें रिजर्वेशन मागता आनी ते आपली चळवळ चालू करता. चळवळ चालू केल्या उपरांत ते एसेंब्लीन BJPचोच आमदार ते पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे रेजोल्युशन मागता. ते रेजोल्युशन एसेंब्लीन पास जाता, तेजेर अश्युरन्स मेळटा, पूण फुडें कांयच जायना. आनी तेकाच लागून हे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा ते जे मेंबर्स आसा तेंचे ते कंटिन्युअस गांवांत वाड्याचेर ज्या जाग्याचेर ST लोक आसा थंय वचून ते अवेरनस करता, जागृताय करता ह्या कायद्या बद्दल आनी ह्या रायटा बद्दल. आतां हे जेन्ना जाता तेन्ना गोंयच्यान आमचे जे ST हे आसा डिपार्टमेंट आसा थंयच्यान एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक एक लेटर वयता, लॉ डिपार्टमेंटाक एक लेजिस्लेशन डिपार्टमेंटाक एक लेटर वयता आनी की गोंयांत 4 सिटां जी आहा ती रिजर्व जावपाक जाय, नाल्यार डिलिमिटेशन जावपाक जाय म्हणून. जाल्यार तेंच्या कडल्यान एक रिप्लाय येता. तो रिप्लाय असो आहा की आर्टिकल 82च्या अंडर कितें म्हणटा की 2026 जे सेन्सस जावपाचें आसा तेच्या पयलीं खंयसरूच डिलिमिटेशन करपाचें ना, नाजाल्यार खंयसरूच हे रिजर्वेशन करपाचें